Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कोविडाच्या अनलॉकडाऊना उपरांत 21 नोव्हेंबर सावन अधिकृतपणान शाळा उक्ते जाले. Our parents were also more eager because children were not doing anything, they said, and they wanted to send children to school. We were also waiting. पालकांच्या मनात धाकधूक, मात भुरग्यांचो फुडार आणि शिक्षणीक वर्साचो हुस्को अशे परिस्थितीत शाळा सुरू जाल्यात. प्रुडंटान काय शाळांनी वचून पळोवणी केली. व्यवस्था बऱ्यापैकी दिसली. हे भुरग्यांचे नुकसान जावंक पावना. एक वर्स भितर आपली आयुष्याची हे आसा. ऑनलायन माध्यमान शिकयतात तेच कांयच कळना, पण स्कुलान आमकां टीचर फुडें नासता आनी आमकां टीचर काय सांगता ते समजता. ह्यो डिसिजन खरोच बरो घेतला. सकाळी अर्दो तास लेट करता 8 जाग्यार 8:30 आनी दनपारां 1:30 जे सोडटले आसा ते 1:00 सोडटले. सो दॅट भुरगे वेळेत म्हणजे 2-2:30 लांबचे सुद्दां भुरगे 2:30 पर्यंत घरा पावूंक जाय. 10वी आणि 12वीचे वर्ग सुरू करताना शैक्षणिक संस्थांनी SOP पाळपाचेर खासा भर दिला. ऑनलाईन शिक्षणा परस रेग्युलर क्लासिंग भुरग्यांची पसंती. So following all the SOP that has been given to us by the department, we have started the classes from today onwards. We have made 2 batches, 50-55 students. भुरग्यांक हार्ड वर्क करपापासून ते वर्गात पुराय वेळ सोशल डिस्टन्सिंगाचेर खासा भर दिला. सगळे शाळा तशी सॅनिटाईज केल्ले आसा. स्टेशनरी आयटम एक्सचेंज करत ना, वॉटर बॉटल एक्सचेंज करत ना. एवरी टायम तांच्यांनी क्लासान सुद्दां प्रिकॉशन घेवचे. ऑनलाईन शिक्षण आसा, पण ऑनलाईन शिक्षण आणि प्रत्यक्ष वर्गान रावन शिक्षण हेतून भरपूर मोठो फरक आसा. आणि ज्या पेरेंट्सा कडेन स्कूटर ना तांकां मॅनेजमेंटान प्रोवायड केला घरा कडेन इस्कॉला पर्यंत आपोवपाक. The moment they come on the gate of the school, we are taking them as per the SOP. 180 चे भुरग्यांक 6 ग्रुप केल्या. 6 ग्रुप म्हणजे अल्टरनेट डेट्स येतले. आज 380 ही भुरगीं आयली तर दुसरी 80 भुरगीं दुसरे दिसा येतली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.